म्हादय प्रस्ना संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान केल्ल्या खासा याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जावपाची आसा. ताका लागून शासकीय पातळीर धांवपळ सुरू जाल्या. सुनावणेच्या पयली रणनितीचो भाग म्हण सभागृह समितीची बसका घेवची म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी मागणी केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमची म्हादयची कंटेम्प्ट केस आनीक जे स्पेशल लीव पिटिशन घालां ह्यो दोनूय केसी बुधवारा सुप्रीम कोर्टान येवपाची आहा. हें कळटकर हांवें डिमांड केल्लें आहा की बाब सुभाष शिरोडकार जो WRD मिनिस्टर आहा आनी जो हावस कमिटीचो चेअरमॅन आहा ऑन म्हादय ताणें इमिजिएटली फाल्यां हावस कमिटी कन्वीन करची. आतां ही हावस कमिटीची मिटींग लास्ट मिटींग केन्ना जाल्ली? 8 फेब्रुवारी 2023. 8 फेब्रुवारी 2023 मिटींग जाल्ली तेन्ना कर्नाटकान इलेक्शनाचो हें आशिल्लो माहोल आशिल्लो, इलेक्शनाचे दीस आशिल्ले आनी तेन्ना युनियन होम मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की मुखेलमंत्र्याक सांगून आमी हें उदक डायवर्ट करूंक दिलां. ताजे खातीर गोंयान सगळें उचांबळ जालें आनी हावस कमिटीची मिटींग जाली. ही मिटींग जावन आतां 9 म्हयने जाले. 9 म्हयन्यांनी भुरगें जाता पूण मिटींग आमची परती जावंक ना. जुलयन जेन्ना अधिवेशन जालें विधानसभेचें तेन्ना आमकां बाब सुभाष शिरोडकारान म्हणलें की आय वील शॉर्टली कन्वीन अ मिटींग. आतां ऑगस्ट जालो, सप्टेंबर जालो, ऑक्टोबर जालो, नोव्हेंबर जालो, सो 4 म्हयने जाले. सो सरकार न्हिदला, गोंयकार न्हिदल्या आनी कर्नाटकान कोणाचो सरकार आसा आनी कर्नाटकान केन्ना इलेक्शन जाता ताजेर आमचें रिस्पॉन्स जाता असो म्हाका दिसूंक लागलो. कर्नाटकान कोणाचोय सरकार आसूं, गोंयकार एकवटान आमी हाजेर सारके चतूर रावंक जाय, आमी जागृत रावंक जाय आनी आमची म्हादय डायवर्ट करूंक दिवंक जायना. हें जर आमचो कमिटमेंट आसा जाल्यार म्हाका दिसता कर्नाटका जें कितें करता आनी आमकां डिले जी जाल्या ही केस वयर येवपाक सुप्रीम कोर्टान ताजे खातीर वी शूड बी कन्सर्न आनी ताजेर हें डिस्कशन जावंक जाय. आनी डिस्कशन जावंक जाय जाल्यार हावस कमिटीची मिटींग इमिजिएटली कन्वीन जावंक जाय आनी ती फाल्यांच जावंक जाय. कित्याक परां म्हाका दिसता आमची लिगल टीम दिल्ली वचपाची आहा. लास्ट टायम लिगल टिमीचो एक रिप्रेझेंटेटीव आमकां ताणें हें बी केलें, आमकां एड्रेस केलें आमचे ते हावस कमिटीचे मिटिंगेन तो हाजीर रावलो आनी ताणें आपले भशेन आपलें जें कितें रिस्पॉन्स जावपाचो आहा तो आमकां सांगलो. पूण दॅट इज नॉट गूड इनफ. सो आतां जर तूं डेज पळयतलो 19 जानेवारी 2023 आमी मागून गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पुश करतकर मुखेलमंत्र्यान हावस कमिटी डिक्लेअर केली. 29 जानेवारी 2023 युनियन होम मिनिस्टरान जेन्ना अनावन्स केलें तेन्ना हांवें लेटर बरयलें की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून. आनी ताजे मागीर 8 फेब्रुवारीक हावस कमिटी कन्वीन जावन मिटींग जाली. सो आतां हाका 7 म्हयने जाल्ले आहा. सो म्हजो एक डिमांड आसा की सरकार ही केस खूबदां पोस्टपोन जावन आतां ती आयल्या ती पसून 110 नंबराचेर आहा. सो येतली म्हणून पसून गॅरंटी ना. सो हें सरकार डिले जाता जाल्यार पुश कित्याक करना फॉर अर्ली हियरींग हो प्रश्न आहा. ऑल दीस इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड एंड इफ दीस इश्यूज नीड टू बी डिस्कस्ड हावस कमिटी मिटींग हॅज टू बी इमिजिएटली कन्वीन. अदरवायज हें फक्त इफी चल्लां, इव्हेंट्स जाल्ल्यात, नॅशनल गेम्स जाल्यो, सगळें जालें आनी गोंयकार सुशेगाद सेलिब्रेट करता आनी ते सायडीन आमची नदी ते घेवन गेले. आतां लेटस्ट डेव्हलपमेंट म्हणटा असो आहा की कर्नाटकान निरावरी निगम KNNL म्हणटा तांणी एक टेंडर इश्यू केल्लो आहा. हे टेंडराचे प्रमाणे खळसा नदयेचेर सुर्ला आनी हलताला नलांचेर वॉटर डायवर्ट करून डॅम बांदपा खातीर ऑलरेडी टेंडर काडिल्लो आसा आनी कर्नाटका वायल्ड लायफ स्टेट बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ आनी परमिशन पसून दिलां फॉर एक्विजिशन ऑफ फॉरेस्ट लँड फॉर द डायवर्जन ऑफ कळसा नला टू मलप्रभा बेसीन. हें कर्नाटका करीत आहा आनी आमी हांगा सुशेगाद आहा. आमची हावस कमिटी पसून मेळना. सो तुका कळटा की आमच्या सरकाराक आनी गोंयकारांक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक कितलें हें म्हादयचें खरें पडलां तें. आमी एक धाकटो प्रदेश म्हणून आमी एलाव करप, आमचे नदयो वचपाक दिवप, आमची बीच वचपाक दिवप, कोळसो हाडूंक दिवप, सगळें हाडून दिवप, आमी न्हिदून रावप